पूण आता विषय वेगळो आसा की एक असो पुनवणीत असो विषय आसा जंयसर वारे खूब गरम जाल्यात बेळगांवचे. बेळगांव नॉर्मली थंड आसता पूण जशे इलेक्शनचे वारे तापतात तसे बेळगावी तापता आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही हांगा पावल्यात. बेळगांवच्या जे कितले बेळगांव म्हळ्यार उत्तर कर्नाटकांतले कितले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तुम्ही इन्चार्ज आसात? आज पहिलीच फावटी हांव बेळगांवांत लोकसभा इलेक्शना खातीर आयला खास करून. बट आयच्या घडीक तर आमचे बेळगांव लोकसभेचे उमेदवार जगदीश शेट्टरजी हांचो फॉर्म भरपा खातीर हांगासर आयला. टायम टू टायम हांव कारवारूय आशिल्लो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फॉर्म भरपा खातीर. सो एट प्रेझेंट जी पार्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळटा म्हणजे लोकसभेच्या वेळार असो किंवा विधानसभेच्या वेळार, आयच्या घडीक तरी लोकसभेच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बट इलेक्शन एट अ सेम टायम असल्या कारणान गोंयांतलें इलेक्शन 7 तारखेक आसा, बेळगांव कारवारी इलेक्शन 7 तारखे खातीर आसा. सो बट आयज जगदीश शेट्टरजी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका हांचो फॉर्म भरपा खातीर हांगासर आयला. ती म्हाका खात्री आसा की आमी कर्नाटकांतले 28 आउट ऑफ 28 सीट्स सुद्दां जिखपाचे चान्सीस आसा. मॅक्झिमम सीट जे आसा पळय हे भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायन्स म्हणजे बीजेपी आनी जेडीएस अलायन्स आमी जिखतले हाचो विश्वास व्यक्त करता. जगदीश शेट्टर हांच्या बाबतीत मातशी एक कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण जाल्या तुमकांय खबर आसा ती की भाजपाक एक थळावो कॅन्डिडेट मेळ्ळो ना कितें, तांकां कॅन्डिडेट भायल्यान कितें इम्पोर्ट करचो पडलो आनी ताका कितलो सपोर्ट आहा. एक भितरली एक इंटरनल जे थोडेसे डिस्प्यूट दुस्पूस जी सुरू आसा तुम्ही ते कशे म्हणजे निवारतले तातूंतल्यान आनी कशे जगदीश शेट्टरांक एक लोकांच्या मेरेन पावोवन तांकां एक्सेप्ट करपाक लायतले? एक व्हडली चॅलेंज आसा सर तुमच्या कडेन. जगदीश शेट्टर हे थोड्या काळा खातीर भारतीय जनता पार्टींतल्यान भायर गेल्ले फाटल्याच इलेक्शनाच्या वेळार. परत तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. ते भारतीय जनता पार्टी खातीरय नवीन ना किंवा आमच्या बेळगांव आनी परिसरांतल्या कार्यकर्त्यां खातीरय नवीन ना. ते कर्नाटकांतले तांचें जर काम पळयलें आसत जाल्यार तेंचें काम सगळ्या लोकांक खबर आसा आणि त्याच खातीर तर म्हणजे तांचो संपर्क हो लोकांकडे पुराय बेळगांव डिस्ट्रिक्टांत सगळ्या लोकांकडे खूप मोठ्या प्रमाणात आसा. तांच्यांनी हांगासर केल्ली डेव्हलपमेंटची कामां त्या मुखार आसा. त्या खातीर म्हाका विश्वास आसा की हांगासरले लोक जे आसा पळय हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक लक्षांत समोर दवरून आणि मोदीजीच्या गॅरंटीचेर विश्वास दवरून हांगासरूय बी कमळा खातीर मतदान करतले. आणि ज्या पद्धतीत परत एकदा जे आम्ही म्हणतात तशें कर्नाटकातूय बी परत डबल इंजिनचे सरकार फुडें थोड्या काळा भितर येतले. आता प्रश्न इंटरस्टेट इश्यू आणि जे मेन म्हळ्यार जे कलीचो मुद्दो म्हणटात आमी तो चोर्ला रोड. सर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन फाटल्या एक 1.5 म्हयन्या फाटी 58 लाख crores तांणी सँक्शन केल्ले तो रिपेर आणि रिकन्स्ट्रक्ट करपा खातीर. खूप दबाजान ताचे ते ओपनिंग बीन जाले, उद्घाटन झाले, सगळे झाले आणि त्याच्या बरोबर म्हाका दिसता तुम्ही आयले ते रोडान. तर सर एज ऑथॉरिटी म्हाका दिसता तुम्ही युनियन मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट अँड रोड्स मिस्टर युनियन गडकरी साहेबा कडेन तुम्ही ते क्लियर केल्ली पूण ताच्या उपरांत चडशे काही झालेच ना आणि लोक बेश्टो म्हणजे दोन्ही सरकारांक हे करता ब्लेम करता की अशें कितें वाय दे आर किपींग क्वायट. गोवा बॉर्डरी उपरांत जर फुडलो रस्तो पळयत जाल्यार आयजूय बी एकदम बरो रस्तो तुमकां पळोवपाक मेळटा. नो डावट इट इज अ सिंगल लेन रोड, डबल लेन जरी नासलो जाल्यार बरो रस्तो. बट कर्नाटक बॉर्डर सुरू जाली की आयजूय आतां परत रस्तो खणून कित्याक दवरला म्हाका खबर ना. आशिल्लो तेच्या पेक्षा आनीक पाड घालून दवरला पळय म्हणटा न्ही ती पद्दत आसा. एटलिस्ट नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी सुरू काम करतली तेन्ना करतली. बट इट इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. तांच्यांनी तो मेंटेन करपाक जाय. निदान पावसा पयलीं तरी तेंच्यांनी तो मेंटेन करचो. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी माननीय गडकरीजी जे आमचे रोड हायवेज मिनिस्टर आसा तेंच्या कडेन हांवूय फॉलोअप करता. ते जाता तितके बेगीन हो रस्तो जो आसा पळय न्ही इट इज एन डबल लेन रोड जो करप त्या खातीर फॉरेस्ट क्लियरन्स आनी बाकीचे कर्नाटक सरकारांनी सहकार्य करप गरजेचें आसा. ते जर केलें जाल्यार जाता तितके बेगीन तो रोड जावपाक शकता. कर्नाटकाक म्हादई हो इलेक्शनाचो इश्यू आसा, इलेक्शनाचो मुद्दो आसा. आमच्या खातीर म्हादई ही आमची जीवनदायिनी आसा. आमच्या पर्यावरणाचें संवर्धन करपा खातीर, आमची शेतां भाटां जगपा खातीर, आमकां पिवपाच्या उदका खातीर. त्या खातीरच म्हादई ही तिजो प्रवाह गोंयांत व्हावत रावप हो आमच्या गरजेचो नुसार आसा. तांच्या खातीर कदाचित तो इलेक्शनाचो मुद्दो आसतलो, आमच्या खातीर इलेक्शनाचो मुद्दो ना. बट म्हादई ही गोंया खातीर सदोदीत आमकां जीवनदायिनी म्हणून जाय. ती आमची फायट जी सुप्रीम कोर्टात आसा, प्रवाहा कडेन आहा, केंद्र सरकारा कडेन आसा, तिजो पाठपुरावो आमी करीत आसतले. आनी म्हादईचो आमचो रायट हो आमी केन्नाच
कमी पडूंक दिवचे ना. तर डिफर जे झाले क्वेश्चन तो मध्यंतरी ते डिफर झाले डिसिजन जे आहे नॅशनल टायगर क्लिअर केला पण वाईल्ड लाईफ जे बोर्डान जे डिफर केला आणि ते दुसऱ्याच्या कोर्टात घालला म्हळ्यार दे हॅव नॉट टेकन एनी कॉन्क्रीट डिसिजन. सो इट इज अ पेंडिंग विथ द नॅशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड. आमच्या संघाचे मुखेलमंत्री प्रमोद बाब सावंत आसात आणि ते हांगा एक एप्लिकेशन जे कॅन्डिडेटाचे ते फायल करपाक केले आसा. बेळगांवच्या लोकांचो तांचेर खूब भरोसो आसा आणि तांच्यांनी सांगला की 48 कर्नाटकांतले जे सीट ते बीजेपीक मेळटली अशें तांचो विश्वास आसा. प्रुडंट टीव्ही प्रुडंट मिडिया खातीर बेळगांवांतल्यान लुईस रॉड्रिग्स.